नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत गोंय मुक्ती दिसाच्या निमतान आमच्या बरोबर आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. सर, पयले सुवातेर वेलकम टू द शो. आय नो खूब गडबड आसा, प्रेजिडेंटाची विजीट आसा, सेलिब्रेशन्स फाल्यांच्यान सुरू जाता, तुम्ही खूब टायर्ड अप आसतले. म्हाका सांगा फर्स्ट तुमचें रिएक्शन वेन गोवा इज ऑलरेडी एंटरिंग इनटू 60 years ऑफ लिबरेशन. खूप बरें दिसता. एक म्हणजे 60व्या वर्सा आसतना सिंहावलोकन करपाक फाटल्या 60 वर्सांक कितें जालां आनी फुडल्या 60 वर्सांचें विजन थारोवपाक आसतना हांव ह्या खुर्चेर बसलां आनी फुडल्या 60 वर्सांचें विजन थारोवपा खातीर आयचो हो दीस हो आमच्या खातीर खूब खूब म्हत्वाचो आसा. कारण एके वटेच्यान हांवें जशें म्हटलां की हांव पयलोच मुख्यमंत्री आसतलो जो म्हाका दिसता 1961 उपरांत जल्माक आयला. ताच्या खातीर भावी पिढी खातीर विजन थारोवपा खातीर हे वर्सभर वेगवेगळे कार्यक्रम जे आमी आंखल्या, कार्यक्रम जे करपाचे आसा, कार्यक्रम जे थारायल्या ते निश्चितच फुडल्या 60 वर्सां खातीर खूब म्हत्वाचे आसतले. तुम्ही जशें म्हटलें सर की तुम्ही पयलेच मुख्यमंत्री गोंयचे जे लिबरेशनच्या नंतर जल्माक आयल्या. अशी कितें फॉन्ड मेमरी आसा खंयच्यान आयकलेली, घरा कडल्यान आयकलेली किंवा समथींग दॅट हॅज रिमेन्ड इन युअर हार्ट फॉर क्वायट सम टायम नाव? 2-3 गजाली सांगासारक्यो मुद्दामून. खरें म्हटल्यार म्हजो ग्रँडफादर आई सायडींतल्यान इज अ फ्रिडम फायटर. म्हणल्या उपरांत तांच्या कडल्यान बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आसा 1947तल्योय गजाली म्हणजे 47तल्या उपरांत गोंयांत कितें जालें ह्योय गजाली तांच्या कडल्यान आयकूंक मेळटा. आनी खास करून म्हणजे पप्पा कडल्यान 61तली गजाल. सकाळी फुडें पप्पा कामाक वचूंक भायर सरलेले आनी आजी तांकां वचूंक दिनाशिल्ली आनी एट अ टायम तेन्ना विमानां जी येवपाक लागलेली तांकां दिसपाक लागली कितें तरी खूब मोठो आवाज येवपाक लागला आनी आज कितें तरी जावपाचें आसा. हे तांकां सकाळीच फुडें म्हणजे 4-4:30 म्हणजे पप्पा अजुनूय याद करून सांगता 4-4:30 आपूण भायर सरलो आनी घरा फुडल्यान खूब व्हडलें विमान गेलें. आयज कितें तरी जावपाचें तूं वचूं नाका हें आजी तांकां सांगताली. अश्यो बऱ्योचश्यो यादी ज्यो तांच्या कडल्यान किंवा विशेश करून म्हाजो गांव कोठंबी ती म्हणजे खूब लेट पोर्तुगाल जे आहा हे नॉर्थाक पावले आनी विशेश करून पोर्तुगाल तालुक्यांत पावले, बिचोले तालुक्यांत पावले. त्या खातीर थंयसर तसो अत्याचार आमी जो म्हणटा हो कमी प्रमाणांत आशिल्लो. त्या खातीरय म्हणजे बट तरी सुद्दां अश्यो बऱ्योचश्यो यादी म्हणजे पोर्तुगीज रिजिमान लोकांक जे त्रास जाताले हाज्यो आयकपाक मेळटा. एज अ यंग चीफ मिनिस्टर अक्रॉस इंडिया एज वेल एज ऑफ स्टेट ऑफ गोवा सर, लोकांचे एस्पिरेशन्स, युथाचे एस्पिरेशन्स तुम्ही पळयता कशें? बिकॉज इट इज अ फायन बॅलन्सिंग ऑफ पीपल हू हॅव फॉट फॉर द फ्रीडम अँड ऑल्सो एन एम्बिशियस यूथ हू इज लुकिंग फॉर अ फ्युचर. तुम्ही खंय तरी म्हाका दिसता मदीं हितूर सारके बॅलन्स करता. हाऊ डू यू सी द न्यू फ्युचर ऑफ गोवा अँड गोवन यूथ? एक गजाल आसतना आयच्या तरणाट्यांक, आयच्या युवकांक आमी जशें म्हणटा की ज्यांच्यांनी स्वातंत्र्या खातीर लढले हांची याद उरवपूय गरज आसा. आमकां जो पर्यंत आमचो इतिहास कळना तो पर्यंत आमचें फ्युचर हें घडोवंक शकना. आनी त्याच बरोबर आमकां फ्युचरा कडेन वयता आसतना आमकां जेन्ना आमी म्हणटा विकासाच्या वाटेन वयता आसतना खंय तरी समतोल राखून विकासूय करपाक जाय. आमकां युथांच्या फ्युचरा कडेन पळयता आसतना मागीर जॉब, एम्प्लॉयबिलिटी ह्यो सगळ्या गजालींचो आमकां विचार करचो पडटा. ताकाच लागून म्हणजे डिसिजन घेता आसतना प्रत्येक फावटी लोकांनी जरी बरेचशे फावटी विकासा खातीर विरोध केलो आसत सुद्दां जाल्यार एखाद्या डेव्हलपमेंटा वाटेन फुडें वयता आसतना गोंयच्या फ्युचराचो, गोंयच्या भवितव्याचो विचार करचो पडटा. सर, बरेचदा म्हणटा की हिस्ट्री इज ग्लोरियस बट हिस्ट्री इज ऑल्सो बोरिंग फॉर मे बी माय जनरेशन, मे बी द फ्युचर जनरेशन, यंग जनरेशन आसा ते. हाऊ डू यू ट्रान्सफर दिस नॉलेज वाया एड्युकेशन? तुम्ही एड्युकेशनल मिनिस्टरूय आसा. हाऊ डू यू ट्रान्सफर दिस नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन? येदो व्हडलो आमचो इतिहास आसा तो भुरग्यां मदीं पावचो, फुडें तो उरचो, लोकांच्या यादीत उरचो. तशेंच काही आमचे मॉन्युमेंट्स आसा जे आयज खंय तरी मातशे रॉंग स्टेटान आसा किंवा यू हॅव टू टेक इट टू द फ्युचर. हाऊ डू यू थिंक वी कॅन टेक केअर ऑफ दिस? तुवें रायटली सांगलें 60 years सेलेब्रेशन कित्याक करचें काय म्हणून थोड्या जाणांनी ताका विरोध केलो. थोड्या जाणांचें म्हणणें कित्याक करपाक जाय काय म्हणून. तुवें रायटली सांगलें की काही जाणांक हो बोरिंगसो सब्जेक्ट दिसता. काही जाणांचे आतां कितलेशेच मोनामेंट्स जे आसतले गेली 60 वर्सां आमी म्हणटा की छत्रपती शिवाजी महाराज हांगा येवन गेले. कदमकालीन राजवट हांगा आशिल्ली, मौर्यकालीन राजवट हांगा आशिल्ली, राणेंचो हांगासर इतिहास जावन गेलो, दिपाजी राणे हांगासर जावन गेले. बट आतांच्या तरणाट्यांक म्हणजे म्हाज्या आतांच्या जस्ट आतां रिसंट पिढीक विचारत जाल्यार हो इतिहास खबर आसचोच ना. आमी हे मोनामेंट्स अजुनूय बी तेचें प्रिजर्वेशन जावंक ना. हांव म्हणना कितें व्हडलें कितें तरी करून दवरपा जाय बट ज्या ठिकाणचे म्हणजे आमचो बेतूलचो फोर्ट अजुनूय त्या जाग्यार छत्रपती संभाजी महाराज थंयसर पावल्ले. बट ह्यो यादो ह्यो उरपाक जायो आनी निश्चितच आनी तो जर आमी एक वेवस्थीत रित्या
म्हणजे आमी म्हणटा की एड्युकेशनाच्या सेक्टरांतल्यान आसतले किंवा एड्युकेशन सिलेबसाच्या सेक्टरान आसतले, डॉक्युमेंटरीच्या रुपात आसतले किंवा ते कंटिन्युअसली खंय तरी युवकांच्या समोर कंटिन्युअसली येवप हाजी गरजेचें आसा. आनी एखादो मोनामेंट जर आमी तो व्यवस्थीत रित्या प्रिजर्व करून दवरलो आसत, ताचो इतिहास थंय जर लावन दवरलो आसत जाल्यार निश्चितच रित्या आमकां हिस्ट्री जी आसा ही नेक्स्ट जनरेशना पर्यंत पावोवपा खातीर ताजी मदत जातली. सर एनी प्लॅन्स इन टर्म्स ऑफ आर्कायव्स म्हणा किंवा आर्किटेक्चर आर्किओलॉजिकल हितूंतल्यान म्हणा की तुमी जे आतां खंय तरी उरल्या ते फुडें लोकां बरोबर लायक फॉर एक्झाम्पल यू हॅव अ क्लासीक एक्झाम्पल ऑफ अ रेस मागोस फोर्ट जे obviously it preserves history and also it is catering to ambitious individuals who come there म्हणजे फाल्यां सकाळी सेलिब्रेशन्स म्हणा किंवा इव्हेंट्स हे कायंड ऑफ समतोल जे आमी युजली राजस्थानाक पळयता किंवा जे व्हडले व्हडले पॅलेसीस आसा ते हॅव बीन कन्वर्टेड दे आर देअर हेरिटेज सायट्स इट वील रिमेन फॉर अ लॉंग टायम बट इट इज ऑल्सो केटरिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल सो हिस्ट्री पीपल आर एक्सपिरियन्सिंग कॅन वी हॅव दीस कायंड ऑफ आमच्या साखळेनूच देर इज अ फोर्ट जे खुबश्या जाणांक खबरूय आसचें ना की तो फोर्ट आसा म्हणून आतां खंय तरी तो दिसता. Can we have some concrete thing towards this particular? रायट. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या बरोबर हांवें उलोवन हें सुरू केलां कारण गोंयांत अश्यो कितल्योश्योच आर्किओलॉजिकल सायट्स आसा ताका हिस्टॉरिकल लिबरेशन म्हत्व आसा. म्हणजे नॉट ओन्ली द हिस्टॉरिकल बट ताका गोंय मुक्ती संग्रामाचें तितकेंच म्हत्व आसा. आणि त्याच बरोबर हांगासर जावन गेल्ल्यो राजवटी जेका आमी कदमकालीन मौर्यकालीन आनी ताज्या पयलींच्यो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यो यादी आसतल्यो पण ह्यो जर प्रिजर्व करतल्यो आसत हांवें आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सायट्स सगळ्यो आयडेंटिफायड सायट्स आसा ह्यो आयडेंटिफायड सायट्स ज्यो आसा ह्यो प्रिजर्व करप आणि त्यो आसा तश्यो परत एकदा फ्युचर जनरेशना पर्यंत पावप हाज्या खातीर पुराय एका वर्साच्या कार्यकाळात म्हणजे बऱ्याच जणांनी म्हटलें की एका वर्साच्या कार्यकाळात तुम्ही सेलिब्रेशन करतले म्हणजे कितें करतले तर सेलिब्रेशन करतले म्हणजे प्रिजर्वेशनूय करतले त्याच बरोबर वेगवेगळे डिबेट्स जातले वेगवेगळ्या भुरग्यांच्या बरोबर डायलॉग्स जातले सेमिनार्स जातले त्यांच्या बरोबरली चर्चा सत्रां जातली ह्या हातूंतल्यानूच तर म्हणजे पुराय लिबरेशन जे आसा हें लोकां समोर दवरतले. एक ल्हानशी डॉक्युमेंटरी जी आमी तयार केल्या म्हणजे इसवी सन पासून ते आतापर्यंत तयार करपाचो जो प्रयत्न केला हाज्याय फुडें तितून इनपुट्स घातले वयतले. म्हाका दिसता जे सगळे हयात आशिल्ले जितके आमचे स्वतंत्र सेनानी आसा हांच्या कडेन रिलेटेड करून एक डॉक्युमेंटरी तयार करपाचो म्हणजे आयजूच हांव आतांच म्हणटालो की आमचे एप्रॉक्सिमेटली 600 सुमार स्वतंत्र सेनानी आयजूय आसा बट ताच्या खातीर जर एक शॉर्ट डॉक्युमेंटरी जर आमी तांचो एक्सपिरियन्स जर घेवन एक व्हिडिओग्राफी तयार करपाची केली जाल्यार ती आमच्या फ्युचर जनरेशना खातीर उरूंक शकतली. आमी 600 जाणांक आमी डायरेक्ट इन्विटेशन घरा कडेन पावोवंक शकूंक ना पण आमी म्हटलां की तांच्यांनी आपले आयडी कार्ड घेवन आमच्या फंक्शनाक येवचें सगळ्यांक येवंक शक्य जावचें ना म्हाका खबर आहा आनी सगळ्यां कडेन आमी इन्विटेशनूय कार्ड पावोवंक शकूंक ना बट जे स्वतंत्र सेनानी आपले आयडी कार्ड घेवन येतले तांच्या खातीर मानाची खुर्ची आमच्या राष्ट्रपती ज्या फंक्शनाक येता त्या फंक्शनाक आसतली. ओके बरें एक ऑफबीट प्रश्न विचारता तुमकां अशें दिसता की अशें संभ्रम क्रिएट जाता किंवा आमी वी सी की देर इज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अक्रॉस गोवा बट वेन इट वेदर इट इज अ पॉलिटिकल ऑपोजिशनान आसा जाल्यार डेफिनेटली तांचें काम तें करप. When it is individual, obviously everybody has ambitions for a political mileage. I don't want to talk about that. But when it comes to voting, when it comes to casting your vote, things are in your favor. Recently ZPचे इलेक्शन झाले त्यांना अनरेस्ट असलो but you have got a thumping majority here and you have won convincingly both north and south. How do you see this aspect in this 60th year of liberated Goa? कोण खंयच्या चश्म्यांतल्यान पळयता न्हू तें म्हत्वाचें आसा. इदर द पॉझिटिव्ह अदरवायज नेगेटिव्ह वी आर लुकींग फॉर द डेव्हलपमेंट वी वॉन्ट टू गो अहेड सो दॅट गोवा इज गोईंग अहेड आनी म्हाका दिसता ताकाच लागून लोकांक पटलां की गोंयाक फुडें वचपाक जाय विकासाच्या वाटेन फुडें वचपाक जाय आनी निश्चितच ताकाच लागून म्हाका दिसता गोंयकार म्हाकाय वळखता फाटल्या 18 म्हयन्याचो कार्यकाळ ते म्हजो पळयता आनी निश्चितच खंयसरूच म्हणजे बाकी खंयचोच अजेंडा नासतना गोंयाक फुडें व्हरप विकासाच्या वाटेत वचप मागीर जावं ते हांगासल्या तरणाट्यांच्या नोकरेचो विशय आसतलो हांगासल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंटाचो विशय आसतलो आनी खास करून आमी माननीय मोदीजीच्या संकल्पनेंतल्यान आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ही पयलीच फावटी अशी संकल्पना जी आसा की ग्रामीण भागांतल्या गांवांतलो विकास करपा खातीर आनी गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर 60 वर्सां उपरांत जर आमी सेल्फ सस्टेन जावंक शकना आसत जाल्यार प्रश्नचिन्ह पडटा आमकां कारण पॅन्डमिकान आमकां हें दाखोवन दिलें की तुमी सेल्फ सस्टेन जावपाची गरज आसा आनी ताकाच लागून हांव म्हज्या सगळ्या भावा भयणींक उलो मारता विशेश करून तरणाट्यांक उलो मारता की आतां हाज्या फुडें सेल्फ सस्टेन जावपा खातीर आमी सगळे जाण मेळून काम करुया. ओके गोंयची सर इज इमेज ही ऑलवेज इज डिफरंट टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. तुमी मोदीजींचें नांव घेतलें
BJPचे आउटलुक टुवर्ड्स लुकिंग एट गोवा हॅज ऑलवेज बीन डिफरंट एज कम्पेर्ड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया. हे आम्ही मनोहर पर्रीकराच्या रेजिमानूय पळयलें, तुमच्याय रेजिमान आमी पळयता. हाऊ डू यू डिकोड दीस? ते मागीर शेजाऱ्याचें राज्य आसूं किंवा हांगासरलें आमचें, हाऊ डू यू एनालायज दीस? म्हाका तशें दिसना. बिलकूल गोंया कडेन पळयता आसतना वयल्यान जाल्यार खास नजर रादर स्पेशल म्हणटा हांव. आय एम नॉट ऑफकोर्स क्रिटिसायझिंग. ऑफकोर्स या स्पेशल नजर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांची आसा, होम मिनिस्टरांची आसा, अदरवायज सगळ्याच मिनिस्टरांची आसा. हांवें म्हाज्या फाटल्या विजिटीन बऱ्याचशा मिनिस्टरांक हांवें विजीट केली. तांच्यांनी सांगलें फॉर द प्रायोरिटी वॉट एवर द प्रोजेक्ट्स तुमी धाडपाची तयारी आसा, वी वील गीव यू द सँक्शन फॉर दॅट प्रोजेक्ट्स. ताज्या खातीर आमी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्सूय रेडी केल्या आनी म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या भितर फ्रॉम द डिफरंट डिपार्टमेंट्स वी आर गेटींग द डिफरंट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द डिफरंट डिपार्टमेंट्स. Sir, I would wanted to ask you the last question saying that what is the plan for the year, but I think आमचो entire interview जो आसा तो तुम्ही म्हाका दिसता बारीक बारीक ते glimpses दिल्या. Obviously there is a year ahead. एकूच सांगपाक सोदता before I end the show is if you sir remember जानेवारीच्या पहिल्या दुसऱ्या विकान I had interviewed you at Sakli Ravindra Bhavan and that was the first month of the year. Today is the last month of the year in the December. So I think जानेवारी ते डिसेंबर माझ्या आयुष्यान आणि तुमच्या आयुष्यान म्हाका दिसता गोंयकाराच्या आयुष्यान खूब कितें कितें जालें. तातूंतल्यान बरें घेण्यासारकें असलें, वायटूय गजाली ड्युरिंग पॅन्डेमीक जाली. बट आय थिंक यू हॅव सेल्ड थ्रू व्हेरी वेल. यू हॅव पुट इन अ ब्रेव फ्रंट. एक म्हाका खरेंच सांगीन दिसता की देर आर पीपल हू वेन वी क्वेश्चन वी डोंट गेट आन्सर्स बट यू ऑलवेज टेक इट अप फ्रंट. So I think thank you very much for sharing your valuable time, sir. It was pleasure to have you on this occasion. Before I end this show, your last wishes to all the people of Goa on this 60th year of liberation. गोंय 60th इयर ऑफ लिबरेशन्स ह्या वर्साक गोंयकारांक म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा. आमी खूब कितें फाटल्या वर्सभरांतल्यान शिकले आनी फाटल्या वर्सभरांतल्यान शिकल्या उपरांत फुडलें वर्स जें आसा आमी 60वें वर्स जें मनयता, नक्कीच म्हाका दिसता 60वें वर्स मनयता आसतना आमी फाटल्या एक्सपिरियन्सा उपरांत जशें हांवें म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी सगळ्यांनी कार्यरत जावचें आनी निश्चितच आमी सगळ्यांनी जर कार्यरत रावत जाल्यार म्हाका दिसता गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक चड उशीर लागचो ना. आमकां आळस झटकपाक जाय आनी नेटान कामाक लागपाक जाय. निश्चितच गोंय स्वयंपूर्ण करपाच्या वाटेन आमी सगळ्यांनी काम करचें. सगळे प्रश्न जे आसा हे सुटावे जातले. आमकां चड उशीर लागचो ना अशें म्हाका दिसता. निश्चितच आमी गोंय विकासाच्या वाटेंत फुडें व्हरपाक सगळ्यांचें सहकार्य लाभचें हीच सदिच्छा. देव बरें करूं. इतक्या बिझी शेड्युलान सर तुम्ही टायम दिलो, देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयत रावात प्रुडंट.